जगण्याक सुखकारी गोंयाक आल्हाद देणारी आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाबतीत बरी असणारी जावची त्या खातीर आमी एक इमॅजिनेशन करता गोंयांत सरकार विचार करता हाजेर आमकां एक गोष्ट लक्षात आयली की पयशे तर भारोभार मोडलेले आसता अशें न्हय की गव्हर्मेंट कमी मोडटा आयजूच एका हातून पेपरान बातमी वाचतालो तातूंत थोड्यो चुको आहा ताणें म्हणलां की एज्युकेशन सॅक्टरान सगळ्यांत हायेस्ट इंडियन पयशे चड गोंय मोडटा 67,000 पर स्टुडंट दॅट इज एक्सपेंडिचर गोवा गव्हर्मेंटान तशेंच इन्फ्रास्ट्रक्चराक सुद्दां आमी हायेस्ट आहा आनी आमचें इन्फ्रास्ट्रक्चर खूब बरें आहा पण जे पयशे मोडटा त्या हिशोबान तें वर्ल्ड क्लास बरें जावपाची आवश्यकता म्हाका दिसता आनी म्हणून एक हांवें सिरीज ऑफ एक्सरसायज चालू केल्लो आहा पणजे इतले दीस केलो म्हणजे हाजो अर्थ जालो अशें न्हय आहा सगळें कंप्लीट जालें अशें न्हय बट वी हॅव डन द एक्सरसायज काही डायरेक्शन्स मेळिल्लीं आहा काही गोष्टी आमी मेन इन्फ्रास्ट्रक्चरचेरूय टायम काडलो आनी आतां अन्य शहरां पैकी म्हापसा मडगांव वास्को फोंडा ही सुद्दां शहरां अपग्रेड जावची म्हणून एक म्हापशा हांवें चालू केल्लें फाटीं एकदां येवन सगळें तें इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी एक्सपान्शन ऑफ द सिटी त्या डेवलपमेंट स्किमीची सगळ्या लोकां बरोबर चर्चा केल्ली ताजी आयज एक बारीकशी चर्चा जाली फुडल्या पावतल्यान डिटेल ते लोक जे इनवॉल्ड आहा तांचे बरोबर मिटींग जातली ताजेर एक टास्क फोर्स वेगळो करप अशें आमी ठरयल्लें आहा आनी ताका फायनान्शियल सुद्दां बॅकअप वेगळें दिवप इंडिपेंडंटली अंडर इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपोनंट ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट आमचो आसा त्या खातीर आमी पयशे दवरलेले आहा पण ताज्या बरोबर आयज पूर्ण सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट जो चालू जाता जो डिसेंबरान चालू करप अशें प्लॅनिंग आहा ताज्या मुळे निर्माण जाल्ली समस्या उदकाच्यो लायनी कट जाल्या रस्ते काही जाग्यार डॅमेज जाल्या ताजेरूय एक डिटेल चर्चा सकाळी कलेक्टरेट ऑफिसान जाली आनी रोड बाय रोड मॉनिटरींग करप इमिजिएट म्हणजे फुडल्या 15 दिसांक रिपेर फुडल्या 2-3 म्हयन्या भितर रिपेर आनी लाँग टर्म सोल्युशन अशें तिनूय करपाक चेअरपर्सनाच्या अध्यक्षते सकयल एक 5 जाण बसतले आनी कॉन्ट्रॅक्टर जायका PWD वॉटर सप्लाय रोड्स ऑल वील बी ऑन बोर्ड दे वील फॉर्मुलेट अ एक्शन प्लान फुडल्या 15 दिसांक येतलो आनी हांव तो रिव्यू करून तातूंत कितें चेंजीस डायरेक्शन दिवंक जाय दितलो एंड दे हॅव बीन टोल्ड टू स्टार्ट ऑन द प्लान इट्स नॉट दॅट दे हॅव टू वेट फॉर मी बट लाँग टर्म पार्ट आहा तो म्हजे कडेन डिस्कस जातलो तो बरें बाबूशीय पावतलो म्हाका दिसता 16 तारखेक 17 तारखेक केन्ना हांवें येवपाचें थारलां उदकाच्यो लायनी 2 प्रोपोजलां ताका इमिजिएटली फायनान्शियल एप्रुवलाक क्लियर केल्ली खोल्लेचेर पायपलायन बदलप ताणें तें एस्टिमेट करपाक जाय आनी गांवसवाडे न्हय गांवसवाड्याचेर ऑलरेडी गेल्या फायल ती क्लियर कर म्हणलें एप्रूव कर